सुवार्ता ऐकूंक सलीस दिसल्यारी समजूंक सलीस दिसना. आज सुवार्तेंतली सुरविली उतरांच सुवार्तेक रंग भरतात. मनशा पूत सगळ्या देवदूतां सांगात आपले महिमेन येतच आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सोमेस्त पर्जा ताचे समोर जमो जातल्यो आनी गोवळी बोकड्यांक बोकऱ्यां तावन वेगळीं करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळीं करतलो. म्हणल्यार उतरांनी आज सुवार्तेंत शेवटींच्या काळार जावची समेस्त पर्जांची झडती विवरिल्या. आज सुवार्तेंत दिल्लें समेस्त पर्जांचे झडतेचें वर्णन हाच्या आदीं मातेवाचे सुवार्तेच्या 16व्या अध्यायाचे 27व्या वळींत आमी आयकल्ल्या. मनशा पूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सोमे येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. म्हणल्यार उतरांचें रुंदावप म्हणले परी आसा. हांगासर झडती करतलो वैभवाच्या सिंहासनार बसलेलो राय जेजू क्रिस्तच म्हूण आमकां कळीत जाता. जोएल प्रवादीच्या ग्रंथांत झडती करचें काम सर्वेस्पराचेंच म्हणून स्पश्ट जालां. आतां सवाल हें, ही उजव्याचे बोकरे आनी दाव्याचे बोकडे कोण? सुवार्तेन दोनी वांट्यांची झडती करतल्याक सोम्या म्हणून उलो करतात. देखून दोनी पंगड सत मानतल्यांचे वा क्रिस्ताच्या पाटलाव्यांचेच. देखून ही सर पर्जांची झडती तरी केरीत तरान सभेचीच वा क्रिस्ती समुदायाचीच झडती अशें म्हणयेत. क्रिस्ताच्या पाटलाव्यांनी क्रिस्ता पाटलावी म्हणून भोवल्यार मात्र पावचें ना. देखून वैभवाच्या सिंहासनार बसून झडती करतल्यान आपल्या राजांत घेवच्याक आनी निराकरूंच्याक क्रिस्ता पाटलाव्यांक अति ल्हानांक कितें केलें वा करूंक ना म्हणल्याचें माप घेतलां. क्रिस्ता पाटलाव्यांचें हें झडतेचें माप शिसांनी आपल्या अस्कत दुर्बळ भोव गरजेवंत भाव भयणींत दाखोवच्या क्रियात्मक मोगाचेर बांदून हाडलां. कश्टतल्या आनी गरजेवंतां आनी आदार नासलेल्यांचंय क्रिस्त आपणाकच मेळोवन घेता आसता हांचे थंय क्रिस्ताक मेळच्याक क्रिस्ता पाटलाव्यांक भलादीक उलो मेळटा. ह्यो गजाली क्रिस्ता पाटलाव्यांक भविष्य उदेशी भियान भरूंक न्हय, बगार जोगते रितीन भविष्य रुता करूंक शिकोवन म्हणलें विसरणाय. जागृत आसून क्रिस्ताक जोगते रितीन वळखूच्या पाटलाव्याक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक आनी क्रिस्तराया संगी राज करूंक फावो जातलें तें सुवार्ता सांगून आयल्या.